आयज आमचो जो विशय आसा तो विशय म्हळ्यार लॉ अँड ऑर्डर. तातूंत भितर ड्रग्स आयले, तातूंत भितर मर्डर्स आयले, तातूंत भितर फायरिंग आयली, सगळ्यो गजाली आयल्यो. आनी प्रत्येक कडेन आज चर्चा चालू आसा की हें आमचें गोंय कामां. कितें जालां गोंयांत, कितें चुकलां आनी कितें सारकें करपाची गरज आसा. प्रणक, सुरवात तुजे कडच्यान करता इन दीस न्यू लूक ऑन दीस फ्रेश टॉपीक. सो ह्यो जर घडणुको पळयल्यो ताका जबाबदार कोण? जबाबदार आमी सगळेच आसा आनी खास करून सगळ्यांत मोठी जबाबदारी जी आसता ती कायदा सुवेवस्था पळोवपी गृह खातें आनी सरकाराची. आनी ताच्या उपरांत समाजातले कांय आमचे दोश जे आसात ते सेकंडरी. पूण पयलो जो विशय आसा ताका जबाबदार पूर्णपणान प्रशासन आसा आनी सरकाराचें गृह खातें. कारण हांच्यांनीच आतां मेरेन सगळ्यांक एक सैल सोडला. त्या खातीरच ड्रग्साचे आसत किंवा जे टोळी युद्ध जातात, जे गुंडांची आमचे ते हिस्टशिटरांची टोळी युद्ध जातात, तेंचे जे एकामेकाक मारप जे चल्लां फाटल्या कांय वर्सान, जे अशफाक बेंगरे पासून तो कारबोटकर म्हूण किंवा काल पयरचो हातून खून जाला वास्को, हे सगळे टोळी युद्धांचे परिणाम हे आमी वारंवार सांगत आसा, बरत आसा, पूण कोणाचें हेचेर लक्ष ना. दुसरे वटेन ड्रग्साचे जे सध्या जे चल्लेले आसा आमच्या राज्या भितर ते जर पळयले जाल्यार दर वर्सा ज्यो केसीस ड्रग्साच्यो रजिस्टर जाता एक 150 ते 200च्या बिटवीन, हे जर सगळे पळयले जाल्यार व्हेरी सिरियस. म्हणजे गोंयच्या आमच्या फाटल्या कांय वर्सां भितर एक अधोगती कडेन आमची वाटचाल चल्ल्या कांय ठरावीक भागांची. स्पेशली कोस्टल बेल्ट जो आमचो आसा तो खूब डेंजर हितून आसा. आनी सरकारान म्हाका दिसता की हो रायट टायम एटलिस्ट हे सगळे रॅकेटां, हे सगळे सिंडिकेट्स मोडून काडपाचो तो वेळ येयल्लो आसा. कारण गोंयचें नांव म्हणजे पयरूच हांव खंय तरी कोणी तरी बरयल्लें ते वाचतालो की आमचे कडेन मायनींग बंद पडल्या उपरांत एक वेवसाय उरला ट्युरिजम. आनी ट्युरिजमाच्या हितून जर आमी जर नांव अशें बदनाम करपाक लागले जाल्यार हाचो फटको आयज ना फाल्यां परत गोंयांक बसतलो आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री धोक्यान येतली. हो रायट टायम आसा म्हाका दिसता की सरकारान हेचेर एक्शन घेवपाक जाय कितें तरी. जॉयल कितें दिसता? कारण ड्रग्साच्या विशया वयल्यान म्हाका दिसता सोनाली फोगट मर्डर केस ही गजाल सुरू जाल्ली, पण ताचे उपरांत जे गोंयांत घडत आसा तें जर पळयल्यार हें गोंय आमचें आनी ह्या गोंयाक जालें कितें, हे दोन प्रश्न पडटात. प्रमोद, एक दिसता की पुलिसाची भिरांतूच गेल्या लोकांचे. म्हणजे ऑल इफ यू सी दिस क्रिमिनल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड गँग्स are operating in tandem at a free will. If you see the Vasco murder which has happened in broad daylight, a person coming with a koita and this thing and ubas marta kashe harken. There is no fear of the police, there is no fear of any kind of a system in place and all. Tuka birantus na. And the other day that sand, just pick up a gun, fire, shoot, kill the guy and scoot. So ek system so maka dista आता confidence of policeacher gela, so that confidence will have to be built over time again, and for that the police will have to be consistent in this action, whatever they are taking now and whatever crackdown is happening now over drugs, over criminals and all, has to be a sustained kind of an effort. It cannot be just ek charges केले ते alcometer काढले बाहेर थोडे दिस ऍक्सिडेंट झालो म्हणून एक समनाच्या भितर ते घेतले तशें जावंक जायना. मीन्स लायक कंटिन्युअसली इफ यू हॅव अ सिस्टम इन प्लेस वेर यू रियली मेंटेन this thing, then only we can see a change. कारण आमी आज मेरेन ड्रग पेडलराक धरतना पळयल्यार ड्रग सप्लायराक धरतना केन्नाच पळयलें ना. ड्रग्स खंयच्यान येता आनी ते खंय पावता हें म्हाका दिसता आज मेरेन एकूय आमी पत्रकार परिशद किशोर आयकल ना. आज तर परिस्थिती अशी जाल्या की कोणाक दिसता की गोंयाक चाकू घेवन यो, कोणाक तोपून वच, गन घे, कोणाचेर फायरिंग कर. हें इतल्या सहजपणान जावपाक लागला की फुडें कितें जातलें हें चिंतल्यार सुद्दां भंय दिसता. ह्या परिस्थिती कडेन आमी कित्याक पावले आनी कशें पावले? म्हाका दिसता प्रमोद, ज्या पद्दतीन पांडुरंग आनी जॉयलान ह्या विशयाचेर आतां जें सांगलें तेच्याशी हांव पूर्णपणे सहमत आसा. एक विशय असो जाला की आमचे गव्हर्मेंट म्हटल्या उपरांत प्रशासन जालें, एडमिनिस्ट्रेशन जालें आनी आमचे राज्यकर्ते जे सत्तेन आसात आयज ते गोंया बाबतींत नेमको कितें विचार करतात, कितें म्हणून गोंय तांकां फुडें घडोवपाचें आसा आनी गोंयचे प्रश्न जर ते सोडोवपाचे जाल्यार ते खंयचे प्रश्न. आयज आमी जर विचार करीत जशें पांडुरंगान सांगलें की गृह खातें, कायदा सुवेवस्था म्हटल्या उपरांत गृह खातें येयलें. आयज मुख्यमंत्री सँड मायनींग म्हण किंवा लॉ अँड ऑर्डर म्हण मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या आपल्या सिनियर ऑफिशियल्सांची एक मिटींग घेतली. त्या मिटिंगेन
डिटेल हाचेर तेंच्यांनी डिस्कशन केलें. आयज तर मुख्यमंत्री पुलीस हेडक्वॉर्टरांत पावले, थंयसर त्यांनी पुलिसांची मिटींग घेतली आणि मिटिंगे उपरांत जी कितें म्हायती आमच्या गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यान दिल्या ती जर आमी आयकता तर जनरल पब्लीक जेन्ना आयकतलो तेन्ना ताका दिसना जावं मुख्यमंत्र्यान सिरियस हेचें कॉग्निजन्स घेतलें. हेच्या फुडें आमी पार्टेक जर कोण ड्रग्स घेताना दिसात आमी ताका वयतले फायन दितले. हेच्या फुडें म्हणजे हेच्या फाटल्यान जें कितें घडलें पळय ताका कायदा लॉ ताका जबाबदार कोण, म्हणजे हेच्या पयलीं एक्शन घेवपाचे पुलिसांक अधिकार नसले काय कितें. दुसरी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे सगळ्यात पयली गजाल फोगाट प्रकरणा उपरांत आणि ज्या पद्दतीन ड्रग्साचे नॅक्सस ज्या पद्दतीन तेचो आतां जर अंदाज येयलो जाल्यार पयलें काम म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान करपाची गरज आसली ती म्हणजे राज्याचे प्रमुख ह्या नात्यान एक म्हणजे पयलीं आपले सरकारांतले मनीस किंवा कॅबिनेट किंवा ऑल पार्टी तेणी मिटींग आपोवपाची गरज आसली की दीस इज टू मच नाव. वी नीड टू इंटरवीन हियर अँड वी नीड टू सेव्ह अवर स्टेट, वी नीड टू सेव्ह अवर गोवा. आयज सर्वपक्षीय तेणी मिटींग आपोवन कशा पद्दतीन बाबा हे आमकां आतां एक आसा किशोर, समजा ती सोनाली फुकट नाशिल्ली, हय ती तांच्या राजकीय पक्षाची फंक्शनरी नाशिल्ली, सेलिब्रिटी नाशिल्ली आणि जर आनी कोणा बरोबर जर हे जाल्लें जाल्यार इतल्याच गांभीर्यान हें प्रकरण मुखार वता आशिल्लें काय कितें, इतलोच बोवाळ जाता आशिल्लो काय कितें, हो प्रश्न आहा न्ही. अजिबात ना तेच सांगलें न्हू. म्हणजे सिद्धी नायकाच्या प्रकरणाचे कडेन जर सरकारचो एप्रोच पळयशीत तूं आणि सोनाली फोगाटा कडेन जर तूं एप्रोच पळयत जाल्यार इट क्लियरली शोज अ डिफरन्स.